there, how are you all? Back again for another episode of my Goem. This time we are in the season of Chowkhambo. Chowkhambo is one festival that starts for a whole fortnight, and in many places in Goa it is celebrated in some amazing ways. And today we have come to a village called as Zarme in the northeast region of Goa in the Sateri taluka, and behind me you can see a tall tree with a lot of leaves that have been built up over there. Now that is the Holi that has been tied up over there. Today our visit is to Zarme village, and today is all about robbers. Today the story is about mistaken identity. Today's story is about corporal punishment when you don't use your mind. Surprised? Let's go there and see it. So here we are in Zarme, and you will find that when you come over here, this place is so rich. The point is that you will hardly find anybody over here. But there are three levels of places that you have to see. This is a Sateri temple over here, and please get down over here because this temple is down near the river. The other one is on the middle level, and where we are going to go for this event today, for which we have come, is on the top level. But today, just see the richness. All these idols that you see over here were found in the river here, dumped. So people have taken them out and put them here, and they say that there are quite a lot of them inside over there. But it is our duty to preserve them. That you have come here, let's go to the second level and then for the festivities. Follow me. So from the lower level, we have now come to the middle level, and look at the beauty of this shrine over here. It's amazing, really amazing. You can see that this particular temple is very unique. It doesn't have walls, it's open. There are idols inside like what we saw down, and it has got wooden pillars. But what makes this particular shrine amazingly unique is because look down here on the sides and look down that side. You can see that there is a scenario of a war going on. See, you can see different designs over here, people with swords, with bows and arrows, and they are all fighting. Possibly this temple is telling us a story about what happened here hundreds of years ago. Secondly, during Chowkhambo, throughout the year, they need to keep the things that they use for the Chowkhambo. For Ghodemodni, they have got a wooden form, a bamboo basket type of form of a horse, which they decorate later. But throughout the year, it is stored over here on top in this. You can see how beautiful and unique this temple is. Just go around and see this. Like I told you, this village of Zarme is very historic, both archaeologically as well as culturally,
But most of whatever the culture is of Goa revolves around religious houses. And this being quite an ancient village, when I came here, I saw temples at 3 different levels. One is next to the Zarme river, one is just above the road, and the third one is right now where I am sitting down. Here, we met Lakshman Dharma Majik. Let us find out from him about the different temples and shrines that are over here. Lakshman Bab, आमच्या प्रोग्रामाचेर तुझे स्वागत आसा. हांव झरम्या गांवांत जेन्ना आयलो तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की हांगा देवळां बरीं आसात. आसा हां, म्हणजे एक सकयल आसा, एक मदीं आसा, एक वयर आसा. आमकां मातशें ह्या देवळां बद्दल कितें सांग मेळटा? सांग. ते आमचे सकयल दोन आहा, सकयल आहा न्हू तो आमचो चौखांबो. चौखांबो. हय, मुख्य देवूळ म्हणजे चौखांबो. ओके. हां, ते मुख्य. हय, मुख्य. हां, आनी एक देवूळ आसा वयर, ताका वण्टीत ना. ते तशेंच ओपन. ओके. हय, ते ओपन. खंयचे पण ते कोणाचें देवूळ ते? ते केळमेचा देवूळ. केळमेचें देवूळ. हय, केळमेचा देवूळ. हां, केळमेचा. आनी मागीर हें देवूळ हें सामकें नवें बांदिल्लें आसा. हें चवाटो. हो चवाटो. ह्यो चवाटो. हां, चवाटो. हय, चवाटो म्हणजे हांगा आमी भितर पळयलें गाभाऱ्यान तर मुर्ती ना, कळस आसा. कळस येता. हय, हांगा आमचे कळस, मुर्त्यो सगळ्यो आमचे थंय त्या देवळांनी. त्या देवळांनी. त्या 3 देवळांनी मुर्त्यो. पाशाणां व्हडली हय. आहा. हय. पाशाणां. हां. हांगा आमचे हे कळसत. ओके. मागीर त्यो मुर्त्यो आमकां नाचोवंक मेळना न्हू. हे आमकां देव कळस घेवन हय, आतां आमचो सण शिगमो आहा. हय. दुसरो आमची जात्रा दिवजां आसता, दसरो आसता तेन्ना आमकां हे देव हांगा हाडचे पडटात. हांगा उत्सव जाता न्हू. हय हय. तशी ती पाशाणां हांगा हाडूंक गावना न्हू. ती थंयसली थंय. हें आतां हालीं बांदलें आमच्या पाराक न्हू. पयलींचें सादें आसलें आमचें जाणटेचें. हय, सादें आसलें, सामकें सादें आसलें, कांयच नासलां. हे मातयेची भिंत आसली. हां हां हां. आनी हे आतां हय, हे आमी आतां नेवें बांदलें. हय. सो लेट अस से थँक्स टू लक्ष्मण बाब. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. तुमी सांगलें. हां. So ladies and gentlemen, when we came to this village of Zarme, it's one of the most beautiful villages. You will not even believe how beautiful this village is, set just below the Wagiri hills. Don't take me for my word. Come here, see this place, because it's too good. But when we came here for this festival, which is related to robbers, what I told you, we had to get more information for you. And for that, we decided to talk with Mr. Sattu Dharma Majik, one of the elders of this village. And let us hear from him, because he has seen this festivities many decades. So let us find out from Mr. Majik what this is about. Majik Bab, आमच्या प्रोग्रामाचेर तुमचें स्वागत आसा. ह्या गांवान जेन्ना हांव लोकां कडेन उलयलो तेन्ना लोकांनी सगळ्यांनी तुमचें नांव सांगलें, मानान सांगलें. तुमी ह्या गांवान कशें पावले? ह्या गांवान कशें पावले? असो आमचो जाणटो थंयसून भायर सरला काशी असो भोंवता फिरता हांगा पावलो. हांगा पावलो ती एक घर मेळ्ळी. हे दोंगार बगल्यान ताका ही एरिया बरी दिसली. पूण तो हांगा रावलो. ह्यो जाणटो ह्यो वाटे आमचो एक जाणटो येयलो.
मी एकले जाणट्याच्यान ह्या देवस्थान जोडून जायना न्हू तेन्ना तो जाणटो येयलो तो तामुलेसून हां ह्यो काय पयलो तो काशेसून आनी तो तामुलेसून अशें फिरता ताका खबर ना ह्यो येयलो म्हणा आनी हेका खबर ना ह्यो येयलो म्हणा ताका सरी मेळ्ळी हांगा तेजी ती सरी पळय आनी कोण तरी पयलीं पावलो म्हणून तो सोदता सोदता ताका तो आसलो थंय मेळ्ळो म्हण तो एकामेका विचारलें तुमी कोण तो आपूण गांव ह्या गांवांत तो तेंच्यांनी थोडे दीस ह्या देवस्थान ह्या केला काडला आनी मागीर दोगांयनी ह्या देवस्थान जोडला आनी नंतर दोगांयनी आनी नंतर हे सबंद एक खेळ तयार केल्या हे कार्यक्रम खेळ केला तुमी खेळ म्हणटा पळय हांगा आज चोरोत्सव म्हणटा तो जावपाचो आसा जातलो हे चोर जे केले तर एका बापायचे 6 जाण जेलते ते बापायक खबर आहा की ते येयले तर एका झाडा पोंदा हेज्या केवलीच्या झाडा पोंदा तांकां हिरो मेळ्ळो हिरो ते बापायक खबर आहा म्हणून तो आतां येता ती खबर आहा म्हणटो ते इकूंक जाय एक आमचे हेवटे गांवांतून गेले ते आमच्या जाणट्यांनी तांकां बगले पण तो चोर म्हणून झरमेच्या गांवांतल्या लोकांनी पळयले आनी तांकां चोर म्हणटो भियान न्हू तांकां कापले आनी ते दोग जाण भुरगे निमे आसले न्हू तांकां हाल करून ते मारले म्हणटो ह्या देवस्थान जोडला तेन्ना ते आमकां मातशे टीट दाखोवंक लागले म्हणटकूच ते एकदां मारले न्हू तशें आमी तांकां करून दाखयता चोर तर मारले ते बापायक खबर आहा न्हू येयले ते इकूंक पावन म्हणून तो सोदीत येयला म्हणटकूच ताका कळना म्हणून तो बापूय हांगा येयला आनी आमच्या जाणट्या कडेन राम आनी आवय बापूय आनी आवय हे धरल्यार ते कोण म्हणून विचारता लक्षर हे धरल्यार ते कोण आमी सांगता चोर तो काय म्हणटा चोर न्हू म्हणटा बापूय चोर न्हू सत्याचो म्हारग सोडल्यात 8 म्हारग धरल्यात आनी मानीक मोठी तो इकूंक जाय फोण्या लास्टाक मागीर ह्या देवाची शपथ घेता तो आनी हेजी म्हणटा सोद घेयन ते घेयन आनी तो मागीर जाता नंतर आमी कितें सांगता तो जाता म्हणटो रागान जाता तो नंतर आमी ताका सांगता तूं जा आनी मेळोन खा आमी तेंच्या सांजे बायलांक माश्टी मारताले केन्ना आतां सांजचे हेजे आतां जालें पूण तुमी आतां म्हाका सांगले 2 भुरगे आशिल्ले तांकां सुवार दिले हय आनी 4 जाण आशिल्ले तांचे तकल्यो कापल्यो पूण आज आमी जेन्ना थंय पळयता 4 जाण 8 आसा म्हूण तो तकल्यो कितले आहो 4 हे कापले न्हू आतां म्हाका जर कापलो जाल्यार म्हाजी तकली हांगा उरली आनी लूण धड हांगा उरला म्हूण तूं आतां तकली आहा तेन्ना ह्या धड ते 4 तकले आहा न्हू हे 4 धडांच्यो त्यो 4 तकल्यो आहा ते 4 धडांच्यो आनी ते 4 आनी ते दोग जाण 6 जाले ना मागीर हे जे 4 आहा ते लग्न केल्ले आहा हे जे मारले ते लग्न केल्ले आनी ते भुरगे निमे आनी ज्यो 2 बायलांक मागीर ते मारले ज्याची तुमी ते मास्ती करता तांचे हांगा कांयच दाखयना तेंचं कांयच दाखयना आतां आमी तेंचे माटोवन सांगले न्हू ते आतां नाचोवन तांकां आमी हांगा हाडटलो आनी देवळा कडेन हाडटलो आनी तेंचे पुजा करतलो अलंकार उतरतलो हे सगळं हें करतलो मागीर इदाव करतलो इदाव मागीर मेलो जालो न्हू आनी नंतर गेलो की मागीर तेंचा जेवंक म्हणटा कळ्ळें न्हू तसा जेवंक थंयसून मागीर ते कितल्यांक घालता सकाळचे 5 5:30 त्या जेवंक जे घालता जाल्यार सगळ्या लोकांचें जाय मातशे तांदूळ मोठे सगळ्या लोकांचो पावंक जाय ते इल्ले हाडून ते शिजोवंक जाय इतके थोडे हांगा लोक आसा इतको जेयता म्हणजे आपणें भितर सहभाग घेतलो मी सगळे गांवांत न्हू सगळ्या गांवांच्या त्या हेजेर कला कळ्ळी ना कला कळ्ळी मागीर ते उमेदीन आंग फुलता म्हाका सो आतां जर हें जाय जाल्यार म्हाका सो नाचान दिसता आतां मी आतां ढोलाच्या नादार म्हाजो सो आंग फिरतलो नाचतलोय बरो दिसतोय म्हातारो आतां तूं रन मारता हाजो मी कसली तुमकां म्हातारो म्हूण कोणें सांगलें म्हातारे न्ही तुमी ना 80 वर्सां जालीं न्हू 80 वर्सां जालीं मी वय जालो न्हू पूण नाचतलोय बरो ते हेजेर उमेद भरता म्हणजे नाचता अशें उमेद देव बरें करूं नमस्कार तुमकां बरें नमस्कार
तर केलमेची बाया होईल. ओळखले आपण ओळखून अनिल गावकर तुम्ही गावकर फोडा आपला जाणार खेळून देऊ माणिक मोती घेऊन जात होते गड्डना मारल्यात सुळी दिल्यात कोंबड्याचे गुड नाल्लाचे चाबे गळी घातल्यात उमरात सोडल्यात आडमारात धरल्यात याची जर शोध घ्याल तर केल्याची बाया होईल.
again in this village, one of the most important part of Goan villages is the elders of the villages. They are a repository of the history that happens, the cultural as well as the folk history that happens within the village. So here, in this context, since we are in Dharme and they have a lot of activities for 7 days, we met Mr. Lakshman Gawas. So let us find out from him what happens on the 7 days of Shigma festivities. लक्ष्मण बाब, आमच्या प्रोग्रामाचेर तुझे स्वागत आसा. तुमच्या झरमे गांवान शिगमो 7 दीस चलता. 7 दीस चलता. हे 7 दीस कितें जाता हांगा? 7 दीस कितें जाता आमकां? पयले चोर सुरवात जाता. पयले चोर मागीर दुसरी आमी हेका म्हणटू शेल्यो येयली सांगू म्हणटा. दुसरी आतां तिसऱ्यो हांगा मास्ती ती सकाळी जाता ना, आतां जाताल्यो रातच्यो सकाळी सोडटले आमी ताका त्यो. फाल्यां पालकी सकाळी. सांजे घोडेमोडणी जाता. कितले घोडे आसता? 2 घोडे. आनी मागीर आमच्या रणमाले रणमाले केन्ना आसता? सांजे आसता. आनी ह्याच दिसांनी शिगम्याच्याच दिसांनी. आनी फाल्यां जालें हें. परवा आमच्या फूल म्हणजे कोल ते आमी 10 भुरगे न्हेसयताले. 2 आमच्यो करवल्यो आनी ते 3 ब्याव व्हडले आहा ते आमी ते घेवन सकयल वयताले. आनी थंय वाटेर त्या रुमडा कडेन रातचे थंय रावताले. आनी मागीर दुसऱ्या दिसा तांकां 12 हाडप हांगा हाडप. रातचे वचप आनी दुसऱ्या दिसा 12 हाडप. मागीर ते गांवांत सुटले की मागीर 2 दीस त्यो गांवांत फिरलो. सगळ्या घरांनी एक घर चुकयत आसतना. आनी मागीर 7या दिसा नावना आमची. 7या दिसा कितें जाता हांगा? 7या दिसा आमी कितें जाता म्हणटा, देवीक आमचे नाल्ल दवरता. देवीक नाल्ल दवरता थंय आमच्या कुळाचेर. आनी मागीर सांगण्या घरात. आनी मागीर त्या तीर्थ नांव सगळ्यांक दिवप. मागीर शिगमो जालो. सोंपलो. देव तुमचें बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. So ladies and gentlemen, we have come to the end of this episode of Chorotsav or Chorotsav that is held in Dharme. We have come to know a little bit about this beautiful village of Dharme, and it's an invite for all of you to please come and see this type of festivities that are happening over here. Every person from here participates. I'm sure that you have some type of a festivity or some type of a heritage value item or object in your place. Please write to us on the email that you see over here. We love to hear from you. Goa has got some amazing festivities and amazing places. If you know of something, do write to us and let us know. So for this episode of Chorotsav related to the robbers, here we are saying bye to you. See you next time for the next episode.